Hey guys, Happy New Year 2026. May you guys have a wonderful year ahead. So guys, तुमका सगळ्यांक न्यू इयराची पोरबी. ओके गाइस, समजा सगळी न्यू इयर आपल्या गेलो बरे भाशेन आणि समथिंग न्यू, समथिंग डिफरंट करतली मग कित्याक लास्ट वर्सा आमी 15 वर्सा जे कितें केलां, जे कितें बरें केलां, वायट बरें केलें जाल्यार बरें तशें दवरी आणि वायट केलो हा जाल्यार ते सोडून दियाय, धुवन वचती. तेच भाशेन हांवूय गायज मुगेलें कितें चुकलां, वायट जालां तेंय हांव सगळें सोडून दिन न्यू इयर सारकें बरे भाशेन चालू करतलो. ओके गायज, आणि गायज मुगेलें न्यू इयर रेजोल्युशन म्हणल्यार तें फर्स्ट हांव जिम जॉइन करतलो. कित्याक न्हू हांवें जिम बंद केल्या स्टार्टू करूं ना, आनी तुमी जाणाय हांव इतलो बिजी आसता युट्यूब म्हूण आनी टायम मेळना आहलो. बट गायज आतां टायम काडटलो आनी जिम जॉइन करतलो. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सेम. सो गायज आलिशाय जिम जॉइन करतली. ओके आनी गायज हांवें जायतो वेट लूज केला. सो आतां हांव तुमकां डेली दाखयतलो हांव वेट कितको गेन करता आनी कितें लूज करता. तेक लूज करपा जाय, म्हाका गेन करपा जाय. सो गायज हांव तुमकां दाखोवपा पडटा तेन्ना दाखयतलो. आय वोंट शो डेली, बट विका एटलीस्ट एक पाट तरी मुगेलो वेट दाखयता तुमकां. हांव कितलो वयर चडटा आनी कितलो देंवता कितें तें सगळें दाखयतलो. सो गायज तेच भाशेन न्हू आमी मिसा वयतली इवनिंग, आनी मागीर मिसा वचोन मागीर आमी कितें कोत्ताय तें तुमकां दाखयतली. ओके गायज, हिंगा न्हू आमगे गोंय कितको डांस आसता तशें करून एक इव्हेंट आहा. सो घोडये आमी वयतली, घोडये वचपाची न्हय खबर ना. हय, सो आमी तर गेल्यार तुमकां जरूर दाखयतली. ओके गायज, सो कितको एन्जॉय जाला तें तुमकां हांव दाखयतलो इफ वी गो. ओके गायज, सगळें सोडया, पयलो करया ब्रेकफास्ट, उरलेलें तुमकां मागीर दाखोवया. ओके, सो गायज आतां आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करया. तुमी म्हणटले ब्रेकफास्टाक कितें आहा काय म्हूण? ब्रेकफास्ट आहा सरपतेलांचोय आनी आलिशान केले चपात्यो बऱ्यो. सो गायज टेक. सो गायज बऱ्यो चपाती केले आनी सरपतेल. आमी हे सरपतेल न्हू मातशें एक्स्ट्रा केलोले आनी फ्रिजान घालतलो, कित्याक आमकां ब्रेकफास्टा केन्ना जाय तेन्ना खावपाक बऱ्या पडटा, तेका लागून. सो गायज समजा तुमी सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केलो आसता मग केलो ना जाल्यार हे करूया सरपतेल ब्रेकफास्ट आनी मेळ्या तुमकां मागीर. सो गायज आतां न्हू आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट केलो, बट आमकां एक बरें काम आहा, मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तें हेंचय ही सगळी राबिशान उडोवपाक. कित्याक न्हू आमकोले इतले राबीश चालू आहा, एक्स्ट्रा जालो आहा. तो क्रिसमस आनी हे म्हणल्यार आख्खें शॉपिंग पाकोवन बॉक्साचे राश सगळी भायर उडोवपाचें ऑन. सो आतां आमी रिसायकलिंग सेंटरान वयताय आनीक सगळो थिंगा कचरो उडयताय भायर. सो गायज चोवपाक शकताय कितलो कचरो भरलो आहा तो. सो या आनी उडया. आनी न्हू गायज आयज मातशें वेदर बरो आहा, बट थंड आहा, भरपूर थंड आहा, बट बरो सारको ड्राय, लायक पावस ना कांय ना. ओके, चलया आतां आनी आमगे कचरो उडोवया आनी या. लेट्स गो. सो गायज आतां आमी फायनली रिसायकलिंग सेंटरान पावली. आमगेले उडोवया. ते वयचनी आदी भितर वयचनी आदी मातशें चॅक कोत्ताय ते लायसन्स बाय जाताय. सो गायज आमगेलो टर्न आतां. सो गायज चोय ते आयडी इंचाताय आनी आयडी दाखयली म्हणल्यार वचपाचो तुमगेलो वेस्ट उडोवपाचो आनी वचपाचें घरा पत्तन. सो गायज हेंचें रिसायकलिंग आमगेलें आनी कचरो उडोवपाचो आनी आलिशा जाता रेडी हेंचंय. सो गायज मेळया तुमकां मागीर. ओके, सो गायज आमी फायनली आमगेली राबीश उडयली भायर. सगळें मातशें बरें दिसलें, कित्याक न्हू राबीश चड जालोली आनी पावना पयले येयलो आमगे रेड बिनोरो प्लास्टिकाचे ओवरफूल जालें तें. सो चडूय भरूं जायना न्हू. सो आतां मुल्लो आहलो ती क्लियर केली आनी आतां हांव मातशें बार्बेरी बी वयता मातशें हार्ट ट्रिम करपाक आनी हांव घराक वयता आनी तें घराक वयतलें. जाग्यार घालता. ताकाय जायत काम आहा गाय, सगळें सामान न्हू लायक प्लेट्यो कटलरी सगळें भितर घालपा जाय पत्ते. आनी आमगे नॉर्मल उजा आहा तें आसता, बट आमी जेन्ना एक्स्ट्रा लोक आसता ते सेपरेट आसता. सो हय आतां हांव वयता मुगेले हार्ट ट्रिम करपाक. हिंगा वचना, आयज दुसरे कडेन वयता. सो आयज आनी दुसरे कडेन थिंगा. सो गायज आयज दुसऱ्या बरें वयता, बट तेका आनी प्रँक कोच न्हू बेश्टें म्हाका खाली हार्ट ट्रिम करपा जाय मातशें. आनी आतां केंस मारना हे पाटी मातशें चोया केंस गोडे
मातशें व्हडलें करून मागीर आनीक एक पाटी मारतलो ओके म्हाका दिसता फ्युचरांत दोन दोन दिसान वयता दिस म्हाका केस मारू आतां तूं एक विकान वयता मागीर फ्युचराक केंसू आसपा ना गायज व्हडलें जातलो न्हू जाणटें जालें म्हणटा व्हडलें जालें म्हणटा आनी केंस बी आसतलें सो गायज या हांव वयता आमगेलो केंस मारपाक आय मीन हार्ट ट्रिम करपाक आलिशा वयतलें घरा ओके सो आय विल कॉल यू वन्स आय एम डन ओके सो गायज फायनली हांव वचोन येयलो तुमी म्हणटलें कांय दिसना मू ट्रीम केलो आहा गायज हांवें मातशें बारीकशें हार्ट ट्रीम केलां मातशें चड न्हू इल्लेशें सो बारीक काम आहलो म्हाका तें हार्ट ट्रीम करपाचें आली सांगता कांय केलें ना मरे तुवें आहा तशें हांव सगलें सो गायज तें चेडवाक कळपा ना कितें आनी कितें तें सो ताका लागून ताका आजून कळना यू कांट इवन मेक आउट लिटल बीट No, you just wasted your money and you came. नो ते शेप दिली मग तेका सो गायज काय बरी बरी शेप दिली तिचंय आलिशा स्वत मान हार्ट ट्रिम केलो कोणे ट्रिम करपाक फकत 10 पाउंड काय बेस्ट आहे सो गायज आलिशा बेस्ट एनीवेज गायज सो आलिशा आपल्या गेले सगळे जाग्यार घालता प्लेट येवपा काडलो ते सगळे आते जाग्यार घालतले ओके आणि ते हेल्प करता टायगर बुश काढून ना ब्रेकफास्टाची सो गायज ब्रेकफास्ट केला आणि बुश तिने दवरल्या कितको सापडले चोय बिकॉज आय केम विथ यू नो रिसायकलिंग सो गायज तुमका टायगरा दाखवूया आलिशा हेल्प करता असे होय तो सदां हेल्प करता म्हाका What you doing, my boy? Say hello. Happy New Year. Say Happy New Year. Happy New Year, guys. So, guys, तुमका Tiger Happy New Year हुए. Don't be naughty now, okay? Now New Year, you have to be good boy. ऐसा कथा है पंत गेले. What I said, New Year, you have to be good boy. You can't be bad boy now anymore. You have to be good. So guys, finally no, हांव मिसा वचपा रेडी जालो आनी आलिशा रेडी जाता. ऑलमोस्ट रेडी ते येतले आता सकला. आनी गायज हांवें न्हू ते दीस वेडिंगाक आयलो तेंच हांव सूट आनी म्हगे आउटफीट घालता आनी मिसा वयता कित्याक गायज हांवें न्हू कांय कितें म्हळ्यार तें कांय म्हाका न्यू घेवना आनी कांय ऑर्डरूय करूना सो गायज एनीवेज चेड्यां कितें चलता न्हू मेट्टें गायलें गेलें सुटेक जाल्या पुरतो ओके गायज आनी तेच भाशेन तुमकां हांव आलिशागलो आउटफीट दाखयता केदो न्हेसतालें हांव नाका कितकोत मू जालेंच म्हणटा आतां येता म्हणटालें 1 मिनटान आजून येयल ना सो या कितें गान येता आनी कितें तें ओके गायज सो आलिशा येयल म्हणटा तुमकां दाखोवया सो गायज आलिशा येयलें आनी सो दाखयता तुमकां आतां ओके आलिशागे आउटफीट रेडी ना मोच गेले मोचांनी नाकाय तुका सो गायज हो जावन आहा आलिशा गेलो आउटफीट राव सारको दाखोवया सो गायज आयज हाटल्या कितें करी ते आमगे लायट चकचक येताय ते भाशेन आलिशा चकचक येता हेंचो सांबाळ नान जाशी न्यू इयरा सो गायज चोया आलिशा गेलो आउटफीट मोच गेल नाय तेड्या असो असो मोचांनी घालू नाका गायज कितें तसो न्हेसतालें आजून न्हेसता मोचांनी उरलें हें ओके दॅट्स इट सो गायज चोयलो आसता तुमी उरलो मागीर दाखोवया तुमकां ओके सो या पयलीं आतां मिसाक सो गायज आतां न्हू आमी मिसा वचपा रेडी जाले आनी मिसा वयचनी आदी गायज तुमकां आमी चडान चड देव बरो करूं म्हणटाय कित्याक तुमी आमकां आमगे एनिवर्सरी इतल्यो विशीस केल्यो सगल्यांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो विशीस सगल्यांनी एक आनी एक मुगे व्ह्युअरांनी आनीक जायते आमगे फ्रेंडांनी आनीक not only on my YouTube channel, on my Facebook, on my Insta, TikTok, खुंय आहाय तितल्यांनी जाय जाणांनी म्हाका विशीस केले थोड्यान फोनूय करून विशीस केल्यो सो गायज थँक यू सो मच थँक यू सो मच गायज इट मीन्स अ लॉट टू अस कित्याक तू विशीस ओ माय गॉड म्हाका दिसता काजलाका पडलो त्यो आतां सो गायज फर्स्ट टाइम न्हू म्हगेली एनिवर्सरी आमी दोगांय न्हू युट्यूब चॅनलाचेर दाखयल्या आनी सेलिब्रेट केल्या सो गायज वन्स अगेन थँक यू सो मच या थँक यू गायज रियली थँक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर सो मच लव रायट लव आनी गायज आतां आमी पयलीं वयताय मिसाक मागीर मिसा सोयेन तुमकां आमी मागीर न्यू इयरा विश करतली ओके गायज सो या पयलीं मिसाक आनी सो या मिसा सो आमी कितें कोत्ताय तें तुमकां आमी मागीर दाखयतली ओके सो लेट्स गो सो गायज भायल्या इतुलें तोंड आहा न्हू सारको आखो फ्रोस्ट जालो आहा गाडयांचेर बा सो या मिसाक आनी मेळया तुमकां मागीर ओके गायज हांव तुमकां रिमांयडर दिवपा येयलां गिव अवे व्लॉगाचेर ओके कोणें कमेंट केलें ना जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगाय तुमी खूंय आसोन आमगे व्लॉग चोयताय ती जायते कमेंट येयलो आहाय आमकां
आणि इट्स सच अ नायस फिलींग टू नो दॅट अख्खे संवसारासून आमगे लोक आमगे गोंयकार ब्लॉग चोयताय म्हणून इट्स रियली लायक अ हॅपी मोमेंट लायक इतू आम हॅपी हाय की लायक लायक एक कमेंट येता डेली की आपण US चोयता आयलंड लायक ऑल द प्लेसीस जायते प्लेसीस सांगपा जायना तितूले सो ऑनेस्टली इट मेक्स अस फील सो हॅपी सो थँक यू फॉर ईच अँड एवरी कमेंट ऑन दॅट व्लॉग आणि कोणे केलं ना जाल्यार प्लीज कोराय सो that we can choose two lucky winners, one in India and one abroad. So I'll link घालतले हिंगा okay in this vlog in the description. Please कोणे केलं ना जाल्यार वचा आनी कमेंट कोराय guys, okay? आनी सांगाय आमकां तुम खंयसून चोयताय ती. So once again I just want to remind you कमेंट कोराय आनी सांगाय तुम खंयसून चोयताय ती आणि लिंक डिस्क्रिप्शनाक घालतले सो इट विल टेक यू टू दॅट व्लॉग ओके आणि त्याच व्लॉगाचे कमेंट करपा जाय गायज डोंट फॉरगेट त्याच व्लॉगाचे कमेंट कराय ओके थँक्यू सो गायज द कमेंट ऑफ द डे इज गायज कमेंट ऑफ द डे कांय ना आणि तुम रियलायज केला आसतले कालच्या व्लॉगाचे की आम्ही कमेंट ऑफ द डे घालू ना आणि आयजूय ना द रिझन इज इतू आमकां एनिवर्सरी विशीज येयले आणि आमच्यान चूज करू जावना एक कमेंट ओके तेका लागून सो सगळे विशीज आमकां एक हेन्स वाय वी डिडंट डू लायक कमेंट ऑफ द डे येस्टरडे एंड टुडे ओके सो ऑल आय वॉन्ट टू से इज थँक्यू सो मच तुमी आमकां इतू सपोर्ट कोत्ताय आणि इतू कमेंटान आमगे लायक आमगे कमेंट सेक्शन फ्लड जाता इतू कमेंट येता आमकां it means a lot to us especially मसी इतू हॅपी जाता आणि लायक तेका आनी तितलो तेका मोटिवेशन मेळटा फर्दर तुमकां बरे कॉन्टेंट दाखोवपाक आणि ऑल्सो गायज जाय जाणांक आमी सबस्क्रायब केला keep doing guys you all are doing a great job like आम कितू सबस्क्रायबर्स आमगे इनक्रीज जाले तुम्ही चोयता आसतली जाय जाण चोयताय जाय जाण सांगताय लायक जायते सबस्क्रायबर्स आमगे चोडले म्हूण सो या जस्ट कीप सपोर्टिंग अस तुम्ही 2025 आमकां सपोर्ट केला तशें करून 2026 कोराय आणि मस्त इतू लायक हॅपी जाता जितले सबस्क्रायबर्स चोडटाय ऑल द कमेंट्स यू गायज on each and every vlog एकू व्लॉगाचे म्हणून सगळ्या व्लॉगाचे आमकां कमेंट्स येताय जायते आनी आमी पर्सनली ते रिप्लाय दिताय एवरी डे वी ट्राय अँड गिव इट बट एक पाट पावनाय गायज सो आय एम रियली सॉरी इन लायक इन एडवान्स इफ इट हॅपन्स अगेन की आमी रोखडे कमेंट रिप्लाय दिनाय जाल्यार रोखडे तेन्ना आनी तुमी जाणाय क्रिसमस सीजन मागीर आमगे सगळे एनिवर्सरीज वा म्हणल्यार आमी सारकी बिजी आसलोली सो आय जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी हांवें जाय जाणां रिप्लाय लेट दिलो हाय कमेंट्सांचे क्रिसमस व्लॉग मस्तीगे बावागे बर्थडे व्लॉग लायक इवन द एनिवर्सरी व्लॉग्स सगळे हांवें मातशे लेट कमेंट लायक रिप्लाय दिले कमेंट्सा So I'm really sorry about that, but I'm try kottoli, they're the same day reply diupa tumka. Also guys, amge ji kon amge viewers choita and subscribe kelna. Please do try and subscribe to our channel. Forget about the 2025 year, 2026 sanko pun korai, okay? So masi ani titla happy zatolo. That all that matters to me is Masi's happiness, and I will keep supporting him. तुम्ही तेक सपोर्ट करीत राहाय ओके लव यू ऑल गाइज एंड थँक यू वन्स अगेन फॉर ऑल द कमेंट्स सो गाईज फायनली आम्ही पावली इगोजी कडे हाता वयताय मिसाक मिस ऐकताय आणि तुमचेय पासत मागताय सगळ्या समेस लोकां पासत मागताय आणि मागीर तुमकां मेळटाय ओके गाईज सो खूंय वचना काय रावाय चोयत रावाय कित्याक आमी मिस जायन रोखडी येतली ओके सो गायज आता फायनली मिस काबार जाले आणि आमी वयताय घरा कडेन आणि गायज हांवें मिसाचे कांय दाखोवं ना तुमकां कित्याक बरें जायना न्हू भितर दाखोवपाक आनी इगोजीन सो आलिशा तापोवपा लागलो म्हाका हांवें तुगे खंय कॅमेरा घेवन येश खंय भितर सो गायज भितर सोचणी आदी दाखयलो तेंच आनी हेचो आतां आमी वयताय घरा आनी गायज भरपूर तोंडलो हा सो या घरा कडेन हय या घरा कडेन आनी मेळया तुमकां घरा कडेन ओके गायज
सो गाईज फायनली पावली घरा आणि एक भायल्या येसोली तोंड आहा गाईज विचार आलिशाकडे तोंड हा सारखे आलिशा जॅकेट बिकेट घान सारखे ते भाशी म्हाक शी हा बस मगान फायनल गायज बट एनीवेज गाईज कितल्या भितर गायल मो तुका शी हावपा हा ते हाताच कित्याक चोट तोंडी हा गाईज ओके सो होल्ड गायज दिस वन लेट मी गेट टायगर या गेट हिम येला आमगेलो टायगर मासो नाही न्हू मिसा गेलो न्हू देराक येयला ते कळले आमी येले म्याव 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 हय सो गायज मातशें रावन मेळया तुमकां अजून बार जाल नाय बार जाल म्हणटा तुमकां सारखी बारा येता विश करपाक ओके हियर वी गो Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! Happy New Year! Hey guys, Happy New Year 2026. So guys, समजता हे वरोस आमकां देवान सगळ्यांक सोमेस्त लोकांक बरे फाव केल्या पुरमू सो गाइस आणि आमकां सगळ्या लॉट्स ऑफ सक्सेस गुड हेल्थ and happiness हॅपीनेस ओके फॉर एवरीवन आणि गाइस तेच भाशेन गाइस हांव म्हगेल्या सगळ्या युट्यूब फॅमिलीक वन्स अगेन थँक्यू म्हणून कोत्ता सोदता की तुम्ही आमकां इतू इतू सपोर्ट सपोर्ट केलो 2025 तुम्ही म्हाका जो सपोर्ट दिला विदिन 2 मंथ्स तुम्ही गाइस म्हाका विदिन 3 महिने जाले म्हाका युट्यूब स्टार्ट केल्या बट 2 महिन्या भितर गाइस तुम्ही म्हाका न्हू समतो इतलो हे दिलो म्हणजे सपोर्ट दिलो विदिन 2 मंथ्स तुमगे सपोर्टा channel लागून monetize जाले. विदिन 2 मंथ्सान म्हगेलो चॅनल मॉनिटायज जालो सो गाइस चॅनल मॉनिटायज right Yeah, it's all because of you guys. So guys, you know, within 2 months, channel monetize जावपा इतली easy नो. जायत जाण युट्यूब कोत्ताय तांकां खबर आसतली थोडे वर्स लागताय थोड्या म्हयने लागताय आनी गायज बट थँक्यू वन्स अगेन गायज तुम्ही म्हाका इतलो सपोर्ट दिलो मग तुमगेलो 2025 सो तेच भाशेन गायज 2026 तुम्ही म्हाका तुमगेलो फुल सपोर्ट दितलो मग हांव समजता ओके गायज अँड वन्स अगेन थँक्यू आनी तुमकां हे नवे वर्स देवान सगळ्यांक खुशाल बरी आणि एक बरी भलायकी आणि बरी सावध दिव ओके yeah honestly thank you so much guys it means a lot the amount of support you'll give my husband it really touches my heart the comments we receive म्हणल्यार सांगो लेगून जायना तू कमेंट्स येता आमकां लायक we are blessed to have you guys in our life like you are part of our family now what you say of course yeah so guys तुम्ही आमगेली एक फॅमिलीच जाल्या आणि एक तुम्ही जो सपोर्ट तुम्ही दाखवताय कमेंटा वदान व्ह्यूज मागीर सबस्क्रायबर्स इतले वाडवता हाय सो गायज म्हाका चड आनी चड सबस्क्रायबर येयत हाय आणि थँक्यू सो मच गायज आणि जे कोण सबस्क्रायब नाही तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुम्ही एटलीस्ट चोयताय म्हगेलो ब्लॉग चोयताय सगळे फॉर सम रिजन गोडे तुमकां तो सबस्क्रायब करूंक जायनासतलो बट स्टील गायज थँक्यू सो मच thank you for everyone who's watching our vlogs yes it means a lot to us right yes of Yeah. course So guys, आमगे every year ritual हा हांव तेका लागून मातशें लेट जालो भायर जावन तुमकां विश करपा बसलें कित्याक एट 12 o'clock न्हू आमी सदां बॅक डोर पयलो ओपन करताय कितें सगळें वायट आहा कितें आहा तें वचपाक आनी फ्रंट डोर मातशी ओपन करता सो टू गेट ऑल द न्यू वायब्स इन सो ते भाशेन सो खाटले आनी मुखले दार ओपन करताय सो आम लोकांक गायज तुम कोत्ताय जाल्यार आम कोत्ताय बट एवरी इयर आम कोत्ताय ते भाशेन सो कितें पोंदे आहा कितें वायट आहा ते वचपाक आनी न्यू भितर येवपाक सो गायज बार जातना हांव हाटल्या दार ओपन करता बेगीन आनी मातशी फुडल्या दार ओपन करता आनी हाटल्या बंद करता आनी तेच भाशेन गायज तुमले घरान सगळ्यांगे घरान बरी खुशालकाय आनी बरी कितें म्हळ्यार ती बरी बेसां येवं ओके या So thank you once again for all your love and support. Of course. So thank you once again, guys. Merci, Ogo. And
सो थँक्यू वन्स अगेन गाईज आणि समजा या न्यू इयर तुम्ही सगळी बरी भाशेन एन्जॉय करतली मग गाईज ओके पयली वर्सा कितें जालें कितें वायट कितें हारलें तें गेलें काबार ओके Let's start a new year, guys, with a big new smile. Okay? Yeah. So, guys, हेज मुखार आमी कित करतली आणि कित ना ते तुम्ही आमगेले न्यू ब्लॉगान चोयतली ओके गाईज सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी अजून डिसाइड केलं ना आमी वयताय ना हय तो डान्स कितें आहा तो तू तोंडी हा भायल्यान भरपूर तोंड आहा सो गाईज जोर तर आमी वयताय आणि कितेंय जे करताय आमी कांय दाखयनासतना दवरपा नाय भोव कोन्न तुमकां ओके आमी सगळे दाखयतली Yeah, I was also gonna say it's not easy, guys, to share our personal life on vlogs, right? Of course. Yeah, but सो गाईज आमी इच अँड एवरीथिंग तुमकां दाखोवपाक करताय Yeah. सो आतां आमी सद्या बाय म्हणया कित्याक व्लॉग म्हाका चडूय व्हडलो करपा नाका न्यू इयर सगळीं बिजी आसतलीं सगळ्यां एकमेकाय फॅमिली मेळों वयताय विश करूं वयताय ओके गाईज सो समजता गाईज आयचो म्हगेलो व्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो म्हूण थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज once again, happy new year, guys. हॅपी न्यू इयर and वन्स thank you for अगेन watching our vlogs. थँक्यू फॉर वॉचिंग मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गाईज बाय